पणजे वॉक द वॉक वाठारांतल्या एका घराक मंगळार सकाळी उजो लागलो. घर कृष्णकुमार परबाचे. उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्ले. उज्यांत घराचे पागेर, आयदनां, कपडे आनी बाकीच्या सामानाचो जळून गोबोर जालो. उजो लागला म्हण कळटनाच मुख्यमंत्री पर्रीकार सुवातेर गेलो. घरकाराचे फामिलीक लुकसाण भरपाय दिवपाचे उतर पर्रीकारान दिला. घर लॉक आशिल्ले लोक गेल्ले तांकां सांगला असेसमेंट कर म्हणून मागीर कॉम्पेन्सेशन दितात. आमकां हांगासर 10:11 कॉल आयिल्ले, इन्फॉर्म केले तेन्ना इमिजिएटली आमी हांगासर गाडयो टर्न आउट केल्यो. फुडें थंयसर पयलींच उजो पालोवपाचें बाकीच्या लोकांचें काम चालू आशिल्लें, तांकां आमी हेल्प केलो आनी उजो सगळो आसा पळय तितलो पालयलो. आजून आमकां सारकें कळूंक ना की ती कितें म्हणटा इलेक्ट्रिकल वायरी वयर आशिल्ल्यो, भितर जी बायल त्या वेळार आशिल्ली जी कामांक मागीर उपरांत गेल्ली म्हणटा पळय ती तितूनय जाला जावंक शकता, किंवा भितर दिवो बी एकादर पेटयल्लो आशिल्लो तितूनय जाला जावंक शकता. ते आमी इन्क्वायरी करतले, तांकां विचारतले आतां आनी कितें तें सारकें कळटलें. वयले फक्त रूफ आसा पळय ते सगळे भितरले कपडे तेंचे पिड्ड्यार जाल्या, आयदनांय पिड्ड्यार जाल्या, वॉल आसा पळय ते वॉलूय तेंची ती सिमीट आहा पळय तेंय भितर सगळें देंवलां. 9:30ची गजाल बोगदाक उजो पेटलो म्हणून आमकां कळ्ळें. आमी कळना फुडें आमचे सगळे वाड्या वयले सगळे भुरगे आनी म्हाज्या घराच्या पोतान वचून उजो पालयलो. उजो इतको व्हडलो आसलो की ते लोकांचे पळयनाची दृश्टीच पळोवन सारकी थंड जावपाचो अशें आसलेलें. बाई कडेन मागला, बाईन आमकां आश्वासन दिलां की तांकां मदत करून दितलो म्हणून. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, गोवा इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन सुभाष फळदेसाय आनी हेर अधिकाऱ्यां आड भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाला FIR घालचो अशी कागाळ सुनील कौठणकरान क्रायम ब्रांची कडेन केल्या. राजस्थान सरकारान ब्लॅक लिस्ट केल्ले कंपनीक लॅपटॉप आनी टॅब्लेट दिवपाचो कोत्रात दिवन सरकारान व्हड स्कॅम केला. 3 दिसां भितर FIR घालचो म्हण कौठणकारान मागला. विद्यार्थ्यांक दिल्ल्या लॅपटॉप आनी टॅब्लेट्स प्रकरणात व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जाला अशी कागाळ युवक काँग्रेस फुडारी सुनील कौठणकरान क्रायम ब्रांची कडेन केल्या. नजरेक आयला आसतना सुद्धा दे अलाउड दिस टू हॅपन. दिस वेंट अहेड एंड इट हॅज कॉज्ड लॉस टू द स्टेट. That is the reason why I filed a police complaint in the crimes branch against Mr. Manohar Parrikar, Mr. Subhash Faldesai, who is the chairman of ITG, the MD of IT Corporation, the suppliers and other government officials who are responsible for this mess. And we are demanding immediate resignation of the chief minister. राजस्थान सरकारान ब्लॅकलिस्ट केल्ल्या कंपनीक गोंय सरकारान टेंडर दिलें असो आरोप सुनील कौठणकरान केला. टेंडर जेन्ना प्रोसेस सुरू जालो, HCL गोवा गव्हर्मेंटान बॅन केलें. गव्हर्मेंटान म्हणलें राजस्थान गव्हर्मेंटान तुमकां ब्लॅकलिस्ट केल्या, सो यू आर डिस्क्वॉलिफायड म्हणून फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग. When you are disqualifying one company citing the circular of Rajasthan government, in that same circular there is name of Acer India Private Limited also. How come you can blacklist one company and allow other company which has been named to participate? This is one fraud. सरकारान घेतिल्ल्यो टॅब्लेट्सय बऱ्योच म्हारग आसात असो दावो सुनीलान केला. Tablets which are purchased at inflated cost. त्यो टॅब्लेट्स खूब जाणांनी आय वॉज गोईंग थ्रू मेनी डॉक्युमेंट्स, खूब जाणांनी ऑफर केल्ले की आमी कमी रेटीकूय ऑलमोस्ट 9,500 रुपयांक ज्यो परचेस केल्या पर पीस त्यो 7,500 रुपयांक आमी प्रोवायड करूंक शकता म्हणून. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. गोंयांत काँग्रेसीन आनीक आक्रमक जावपाची गरज आसा, त्या दिशेन यत्न चल्ल्यात अशें वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे म्हणटा. तो प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयतालो. सध्या काँग्रेसीची प्रतिमा सुधारिल्ली ना. पक्ष आनी विधिमंडळ पक्षामदी अविश्वासाचे वातावरण आसा. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग गोंयांत आयल्या उपरांत सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो अशी आशा विश्वजिताक दिसता. आपणे पर्रीकारा बरोबर कसलेंच सेटिंग केल्लें ना असो दावोय ताणें केला. खंय ना खंय तुम्ही सांगल्या प्रमाणे एक वेगळ्या तरेची आक्रमक भूमिका घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी जे काँग्रेस पक्ष जो आसा हे आक्रमक भूमिका घेवपाक विशय जो आसा तरेतरेचे विशयचे जे फाटी सरता सरकार ह्या विशयचे निश्चित आक्रमक भूमिका घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जेन्ना ही मिटींग जातली 19 तारखेक म्हाका खात्री ताचे उपरांत सगळे लोक एकत्र येवन एक युनायटेड फ्रंट आनी युनायटेड स्ट्रॅटेजी घेवन फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तुवें मनोहर पर्रीकारा बरोबर सेटिंग केला एंड दॅट्स वाय इवन इन असेंब्ली यू गो सॉफ्ट वन. असेंब्लीन जेन्ना आमी वयता वेगवेगळे विशय फायनान्सार वेगवेगळे विशयचेर टू द पॉयंट मुख्यमंत्रीचे नजरेक हाडून दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न केल्लो आसा. खुबशे प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री सारके उत्तर दिवंक पावले ना. तेजे अर्थ ना की हांव एक भयानक तरेन हांव आक्रमक जावन कितेंय उलोवंक लागलो असेंब्लीन. हांव तसो करूं शकना.
सरकारान मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनचो विशय आसूं, कसिनोचो विशय आसूं, खंयचेय कसिनोचे ज्या माध्यमांतल्यान आमी एक्चुअली 9चेर पावले, जे विशयाचेर आमकां ठोकून ठोकून लोकांच्या मनान विशय मांडले, लोकांचो परसेप्शन आमचे बद्दल जालो की हे भयानक करप्ट लोक हांकां भायर घालूंक जाय. मायनिंगाचो विशय आसूं, प्रताप सिंग राणे सदां प्रो मायनिंग लोकांच्या हितान चिंतता. आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा की जे जे विशय मांडलेले भारतीय जनता पक्षान आनी म्हणून लोकांच्या मनान ह्या तरेचे फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स इतर करून म्हणजे आमी सामके भयानक अशे लोक आमकां सरकारा कडल्यान पयस कशे दवरपाचे हे लोकांच्या मनान गेले आनी लोकांनी आमकां भायर दवरले. पार्टी ऑर्गनायझेशन, CLP हे सगळे युनायटेडली काम करपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा 19 तारखे उपरांत जेन्ना श्री दिग्विजय सिंग गोंयान येतले ते सगळे विशय जे आसात ते मार्गार लागतले. केन्ना केन्ना ऑपोजिशनान पार्टी गेल्यार टायम लागता परत एकदा एक्टिवेट जावपाक आनी ही सत्य परिस्थिती आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.